मोगाळ भावा भयणीनो, आयज 7वें नोव्हेंबर. अंकवार मारिया आमकां जिवीत राखूंक आपयता. जिवीत देवाचें फुकट देणें. आमी तें मागूंक ना, पूण देवान आमकां फावो केलां. जिवीत राखूंक आनी सांबाळूंक ताणें आमच्या हातांत घातलेलें आसा. कुटूंब जिविताचें पायणें. कुटुंबांत सगळे तरेचे मनीस आसात. भुरगीं आसात, वाडलोलीं आसात, जाणटीं आसात, अपांगूळ आसात, पिडेस्त आसात. तांकां राखूंक, तांची सेवा करूंक आमकां जण एकल्यांत कायदो दिल्लो आसा. अंकवार मारयेन सगळ्या संकश्टांक फुडो करून देवाचो कुसवो जावन काळजीदारपणी जिवीत राखलें. जेजूक जल्माक हाडलो, जेजूक सांबाळलो, ताका वाडयलो, ताची सेवा केली आनी आमकां जिवीत राखपी ती एक नमुनो जाली. आधुनीक समाजान नदर मारल्यार जिविताक मान रेस्पेत ना. एक मनीस दुसऱ्या मनशाक जिवेशी मारता. काजारी जोडीं गोरपाट करतात. आडयेचे उपाय वापरतात. ड्रग्स सोरो घेवन जिवीत होगडायतात. जिविताचे राखणदार जावचे सुवातेर मनीस जिवीत काबार करतात. देवाची आज्ञा म्हणटात. संवसाराचे सुरवातेक देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो, आपल्या रुपाचो रचलो. फकत देवाक आमच्या जिवितावर अधिकार आसा, कोणाकूच ना. मनीस मरणाची संस्कृताय भितर हाडटा. देवाचो मोग विसरता. मनशाक मान रेस्पेत दिना. जिवीत होगडायता. जिवीत राखूंक आमी कितें करूंक जाता काय? पयले सुवातेर देव जिविताचो धोनी म्हूण मानून घेवया. फकत ताकाच आमचे वयर अधिकार आसा. आमी कोणूच न्हय जिवीत होगडावंक. दुसऱ्यांचें जिवीत आनी म्हजें जिवीत राखुया. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितांत वस्तूंक न्हय पूण मनशाक चड म्हत्व दिवया. जायते फावटी आमी वस्तूंक, जनावरांक चड मोल दिता. मनशाक पयस दवरता. मनशाक आमी वयर दवरुया. आनी तिसरे सुवातेर अदीक करून जीं कोण पिडेस्त आसात, म्हातारीं आसात, अपांगूळ आसात, तांची सेवा करूंक आमी वावरुया. आनी हे भाशेन मनशाचें जिवीत राखूंक आमच्या जिवितान आमी वावरुया.